नमस्कार। 1 तारखेक कर्फ्यू जो गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्लो ताचो टायम सोंपत आसा। अशें दिसता की कर्फ्यूचो टायम आनीक वाडयतले आनी वाडोवपाकूय जाय, कित्याक केसी तश्यो म्हणटा अश्यो कमी जावना। सरकाराक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक माझी विनंती आसा की जो कर्फ्यू परत वाडयतलो तेतून थोडेशे मातशे थोड्या व्यापाऱ्यांक सूट दिवची। तेतून जे पणजेचे व्यापारी आसा ते म्हाका परत फोन करता की तेंचे कडेन आज पावसा खातीर ज्यो छत्र्यो रेनकोट जो लोकांक ज्यो पावसा खातीर लागता, तशेंच प्लास्टीक लोक विकता, भरपूर माल लोकांनी परचेस केल्लो आसा, बॉम्बेच्यान हाडलेलो आसा आनी तो लोन काढून थोडे लोन काढून हाडटा, बँकेचे लोन काढून हाडटा ना कोणाकडे पयशे घेवन हाडटा आनी हे तांकां भरपूर नुकसान जावंक शकता। तेन्ना ताका एक संदी दिवची, एसओपीन एक थोडी गायडलायन चेंज करून तांकां एक अमकोट टायम रिस्ट्रिक्शन घालून एक सोशल डिस्टन्सिंग दवरून फाल्यां एक शॉप उक्ते जाल्यार दुसरे शॉप उक्ते एक बंद करून अशें कितें तरी करून जशें आमी लास्ट इयर आमी केल्ले तशेंच एक कितें तरी तांकां एक गायडलायन घालून तांकां एक संदी दिवची तांचो माल विकपाक। हितून लोकांची सोय जातली आनी त्याचो वेपाऱ्यांचो हो माल जो लाखो रुपयाचो माल हो घरा तेंच्यांनी हाडला तेजी सोय जातली। तशेंच जो मसालो आमी सगळे जाण पुरुमेत म्हणटा हांकां मसाल्याचो टायम आसता। मे म्हयन्यांत कोणी मिरसांगो घेता, मिरसांगो ते सुकत घालता, ते मे म्हयन्याच्या वताक ते सुकत घालचे पडटा आनी असो करून मसाल्याची एक लोक साठवण करून दवरता आनी तोय मसालो लोकांनी पणजेच्या व्यापाऱ्यांनी भरपूर मसालो हाडलेलो आसा। मिरसांगोचे पोतान सगळे तरेचो मसालो हाडला आनी तांचो तो तसोच पडून उरला। तेन्ना तांकां एक संदी दिवची, तेंची एक शॉपां उक्ती करून तांकां एक सगळीं शॉपां आमी उक्ती कर म्हणना की थोडी उक्ती करून अमको टायमींग घालून रिस्ट्रिक्शन घालून तांकां सोशल डिस्टन्सिंग दवरून एक मार्केटांतली गेटीर मॉनिटर करून जशें आमी लास्ट इयर केले तशेंच मॉनिटर करून तांकां एक संदी दिवची। हितून तांकां नुकसान जावचें ना, व्यापाऱ्यांक नुकसान जावचें ना, लोकांची सोय जातली।